सुरवातीक आमी गीत घेवया पेज नंबर 20 A36 तुझें कुटुंब एकठांय जाता. बापा आमचो तूं मोगोरताय, आमचे मोदें जेजू धाडटाय. हो मोगोर कोण बीन वाचता कोण, आपले जिवीत तुका भेटूं. तुझें कुटुंब एकठांय जाता, बाबत विस्वास मोगोर जाता. तुझें कुटुंब एकठांय जाता, बाबत विस्वास मोगोर जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजूची क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावन भयणो, आयज आमी सद्या कालाच्या तिसऱ्या आयताराक आसां आनी आयज पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयल्लो आयतार मानयता. आनी आयचो सेवा धर्माचो विशय जावन आसा म्हज्या उतरांत रिगून रावात. तर मोगाच्या भावन भयणो, आयच्या दिसा आमी मागणी करता आसतना देवाचें उतर आमच्या काळजांनी घेवंक, देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक, देवाचें उतर आमकां एक मार्गदर्शन जावंक, हीच कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आज मागुया. म्हज्या भावान भयणो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पोतेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कितें विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवतांत भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोतेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सरपोतेदारा आनी सासणाच्या देवा, सगल्यो आमच्यो करण्यो तुज्या कुशे प्रमाणे जाश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बरें करण्यांनी भरून वचूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवयें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांववस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक परगट कर. जोनस उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दिसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर बावार दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बळांनी गोणान आंग पांगुरलें. हो लोक कितले जतनायेन आपले वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मारूक म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. सबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनांत दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. सबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. सबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. भाग्योन पावलून कुरीतकारांक बरयले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें, वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलेल्यांनी ती नासलोले पोरी जिवोवचें. रडटा तांणी रडनासले पोरी, सुखांत आसा तांणी सुखांत नासलोले पोरी. विकतें घेतात तांणी आपणा कोणें कांयच नासलोले पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापरून नासलेले पोरी जिवोवचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावं येता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्पराक जय जय देवाचे राज लागीं पावला शुभ वर्तमान मानून घेयात सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुआंवाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान स्वतमानून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दर्याचे देगेचेर चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले कित्याक ते कारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सोडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाडयाक लायलोल्या मानायांक बरोबर ओड्यार सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावान भयणो, जेन्ना म्हजो एक इश्ट आसलो जेन्ना हांव शिकतालो तेन्ना, आनी तो इश्ट शिकूंक बी तितलो हुशार न्हय. ताका स्टडीजान जायतीं त्रास पडटाले अभ्यास करूंक. पूण तो शिकता आसतना आनी हांव तेन्ना पाद्रीपणाचेच फॉर्मेशनांत आसलो आनी शिकता आसतना तो इश्ट म्हजो ताका पळयत जाल्यार तो खुशालकायेन हांसता म्हणून आनी रोखडोच देवाचें उतर तो म्हाका सांगप आनी कोणाकूच कितें खंयचो फ्रेंड बी कितें प्रॉब्लमांत आसा जाल्यार ताका एडवायस दिता आसतना ताका देवाच्या उतरानूच तो एडवायस दितालो. ताचें पळोवन म्हज्या जिवितांत जायतें अप्रोच येताले. हांव पाद्री जावंक येयलां पूण हांव देवाचें उतर वाचतां काय, देवाचें उतर हांव मोतीन घेतां काय, मानून घेतां काय, हेंच म्हज्या मनांत येवप आनी हेंच पळोवन देवाचें उतर कितलें म्हत्वाचें, देवाचें उतर कितलें पदवेचें आनी शक्ती ताका जायती शक्ती आसा तें म्हाका कळ्ळें. म्हाकाच्या भावान भयणो, आयज आमी देवाच्या उतराक पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयल्लो आयतार मानयतात. देवाचें उतर हें जावन आसा पवित्र पुस्तक आमकां दिल्लें आसा. आमी आमच्या मनांत हेंच प्रश्न घालुया. आमी दिसपाटी बायबल वाचतात काय, पवित्र पुस्तक वाचतात काय, आनी वाचतात जाल्यार तें आमच्या जिवितांत बदलणी हाडटा काय, वो आमी तें वाचूंक जाय म्हूण वाचतात. होच प्रश्न आमी आमच्या जिवितांत मांडुया. पयलेच फावटीर म्हज्या भावां भयणो, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जेन्ना येता तेन्ना आमी तें मानून घेवंक गरजेचें. आनी जेन्ना मानून घेतलेंच जाल्यार आमकां त्या उतरांतल्यान देव आमचे लागीं उलयता. देव आमकां कृपा दिता, देव आमकां बक्षिता, देव आमकां दोळ्या दाखयता आनी तें आमकां आयच्या ह्या तिनूय वचपांनी दिसून येता. पयल्या वचपान पळयत जाल्यार निनिवेच्या लोकांक जोनासाक वचून थिंगा प्रवचन करूंक सांगलें देवान. आनी निनिवेचो लोक तो दुसरो लोक, तो जुदेव लोक न्हय. आनी ते सगळे पातकांनी जियेताले. आनी जोनास आमी जोनासाची
कथा आयकलेली आसा तो थंय वचोंक पयलो सोदिना, पूण देवाच्या उतरा काळ तो थंय वयता आनी तांकां सांगता की तांचे दीस लागीं पावल्यात आनी देव तांकां जायते मिन्स तांचो सत्यानाश करचो आसा असो म्हणून. आनी म्हज्या भावान भयणीनो, जोनास फुडें चिंतलो आसतलो की हे निनिवेचे लोक देवाच्या उतराक पाळो दिवचे नात म्हणून, पूण ते रोखडेच देवाच्या उतराक कान दितात आनी देवाच्या उतराक काल ते प्राचीत करतात आनी देव तें पळोवन देवाची काळीज तांचे वयर बदलता. देव तांकां कांयच क्यास दिना, पूण देव तांचेर दया दाखयता. म्हज्या भावान भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घेतात तेन्नाय आमी देवाची दया मानून आपणावन घेतात. तर म्हज्या भावान भयणीनो, हें आयज आमकां पवित्र पुस्तकांत पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. आनी ह्या उतरांतल्यान देव आमकां दाखोवंक सोदता की देव फकत आमचोच न्हय पूण सगल्यांचो. हेंच जोनास प्रवादी चिंतालो, देव आमकांच आनी दुसरे देशांचे लोकांक न्हय. पूण आयज ह्या पयल्या वाचपांतल्यान देव दुसऱ्या लोकांकूय दया दाखयता हें तो पळयता. आनी तो कडेन निराश जालो आसतलो जोनास प्रवादी, पूण देवान ताका दाखयलें की म्हजें उतर जें आसा तें सगल्यांचेंच. तेच परीन आयच्या दुसऱ्या वचून आमी पळयतात भाग्यवंत पावलू. त्या काळार जेजू स्वर्गार चडल्या उपरांत रोखडेंच जेजूचें दुसरें येणें हें मनांत दवरून भाग्यवंत पावलू लोकांक सांगता की जेजू केन्नाय येवंक शकता. तर आमी सदांच देवाच्या उतराक मानून घेवन देवाचें उतर मानून घेवन आमी तें आमच्या जिवितांत आपणावून देवाच्याच मार्गांत चलून जेजूच्या हे येण्याक तयार रावंक जाय. हेंच तो आयच्या आमकां दुसऱ्या वचपान दर एक क्रिस्तांवांक आपयता. आनी आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयलां जेजू आपलो राज परगोटणेचो वावर सुरू करता. ह्या आयच्या शुभ वर्तमाना पयलीं आमी वाचत जाल्यार जेजूचें ओरोण्यांत देंवचार ताळल्यांत घालता ती खबर आमी आयकतात. आनी जेजू हें सगलें भोगल्या उपरांत तो ताची ही पब्लीक मिनिस्ट्री म्हणटात वा ताचें हें कार्य देवान दिल्लें सर्गीचें राज परगडपाचें कार्य तो सुरू करता. आनी आमी पळयता हें सुरू करता तें दुसऱ्यांक परगटूंक तो जायत्या जाणांक आपयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयल्लें आसा तो जेबेदेवाच्या पुताक आनी शिमाव पेद्रू आनी ताच्या भावाक आंद्रेक आपयता. हेंच देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक. मोगाच्या भावान भयणो, आयचीं वाचपां आमकां हेंच करूंक आपयतात. देवाचें उतर आमी पयलें आमच्या जिवितांत मानून घेवन आमच्या जिवितांत आपणावंक, आमच्या जिवितांत आमी नवसरणी करूंक, आमच्या जिवितांत आमी बदलणी हाडून तेन्नाच आमी हेंच उतर दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. आनी आमकां सगल्यांक दर एक क्रिस्तांवांक आपयल्लें आसात हेंच देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक. आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आमी हें देवाचें उतर परगटूंक आयज हीं तिनूय वचपां आमकां आपयतात. तर आयच्या दिसाक आमी मागण्यांत बसता आसतना, आयज आमी रोजार करता तेन्नाय आनी आमी आयच्या दिसाक बायबल वा आमचें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगूंक, देवाचें उतर आमी आपणावून तेंच आमच्या जिविताचो एक ठेवो करूंक आमी आयच्या ह्या दिसाक देवा लागीं हीच कृपा मागुया. देवान आमकां ताचें उतर आमच्या जिवितांत घालून आमचें जिवीत बदलूंक, आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडून तेंच उतर आमी दुसऱ्यांक परगटूंक आमी वावर करुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सात मानता देवा, सर्वपदेदार बाबा, सरकारान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारे ताणें सरमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलोन ताणें किपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो,
तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्गदूतार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मंजुरी करून घेतलो सतमांतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. ह्या सत्राचो आवंडो आनी हुस्को आमचो करून आमच्यो तोड्यो कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. म्हज्या उतरांत रिगून रावात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरांत रिगून रावन ताचो बरो चोरो आपल्या खाला आसलेले पोरजेक दिवंक ह्या वरवीं सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकी फुडाऱ्यांनी स्वताच्या मार्गा वेल्यान चलून देसांत वचतलें तरेतरेचें फटींगपण नपयत करून स्वतान आनी नितीन उदरगतीचीं पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो वाट चुकलल्यांक तो मार्गार हाडटा. देवाच्या उतरांत आमी रिगून रावन देवाचें बरेंपण आनी दया आमी अणभवूंक आनी नवें जिवीत जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक लागलो. आमच्या धर्म प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतलीं आनी दुसरीं आमचीं जायतीं केंद्रां संस्था खातीं आनी भावा भयणी वेगवेगळ्या मोडांचेर देवाचें उतर परगटूंक आनी शिकूंक बारीं वावुरतात. तांकां हो वावर करतना बापाचें बळ मागुया. थोडो वेळ ओगीच रावन आमच्यो काळजांतल्यो आनी मनांतल्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. भोव मोगाल बापा तुज्या उतरांनी रिगून रावूंक तूं आमकां आपयताय. परिशोधीक वाट चलतना असलो स्वभाव आमच्या क्रिस्त जिवितांत दिसून म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 34 C15 देवा उतर आमी घेतला. Mogan kili
म्हज्या भावान भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपुदेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचीं दानां मानून घे. ताचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगातय आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्म दुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या शोरवणाची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें आपणें नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अंतराकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तशीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटात ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण दिशा एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 54 D14 जेसू दाक वेळ आमी फांटे. So
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव वर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच बगूं हें आमकां फावो कोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें वगत बसूया. पहिले स्वाती देव बरें करूं म्हणटा फादर शॉन डिसिल्वाक ताणें हें मीस भेटयल्लें आसा आनी आमकां देवाचें उतर परगटलेलें आसा. आयज आमी बिब्लिकल अपॉस्लेट ह्या पासत मागता. हे दियोसिसीन एक अपॉस्लेट आसा ज्या वरवीं सगळो हो वार फुडें वता. तर आमी तांचे पासून मागया. हांगसर आयताराची 3 मिसां आसतात. सकाळची 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत मातशें फुडें एक कपेल आसा. थंयसर मीस 10 वरांचेर आमचे भाशेन जाता. तें कपेल वो तो जागो कॉलेज आसलेली ती सायबाक दिल्ली. तो हांगसर आयलो तेन्ना. दर शुक्रारा दीस आमी सकाळची आनी सांजेची रितीत दवरलेलो आसा. रितीर कसो आमचे कडेन हांगसर खूब लोक येता म्हण हितून कावन्सिलिंगाक येतात. खूब प्रॉब्लेम्स आसतात. ते कितें आतां कुमसारान सगळें सुटावे दिवंक जायना म्हणटच मागीर मातशें तांचे कडेन उलयल्या उपरांत आमी ताका शिकवण दिता. तर हे भाशेन शिकवण मेळ्ळी म्हणटच मागीर आमच्यान कशे भाशेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जाता तें आमी शिकयता. सकाळीं 10 ते 12 अशें दवरलेलो आसा टायम तेन्ना आमचे भाशेन आनी सांजे 3:30 ते 6 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखे दुसऱ्या आयतारा दीस दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयतारा दीस ते सायडीन हिंदी भाशेन मीस आसता. जिजस एंड मॅरी सार्वजनीक हायस्कूल तांचे रेजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024-25 आतां मेळटा स्कॉलाच्या ऑफिसांत 8 वर्सां जानेवारीचे 8:30 ते 10:30. आनी त्याच प्रमाणे रिबांदार आ लेडी ऑफ हेल्प स्कूल एडमिशन नर्सरी टू द 4th स्टँडर्ड स्कूल ऑफिसान 9 ते 11 पर्यंत मेळटा. तुमच्यानी हे सगळे आमचे पळय वस्तू करतात आमी बसिलिकेन खूब लोक म्हण हितून भाग घेता. तुमच्यान आनिकूय मातशी आमकां मदत करूंक जाता आनी तुमकांय तातूंतल्यान मदत मेळटली. तुमी तर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या चॅनलाचेर सबस्क्रायब करशात जाल्यार ॲपूय आसा एंड्रॉयड आनी आयफोनाचें. त्या भायर आमची वेबसायट आसा. तर तुमच्यान मातशें थंयसर पळोवंक जाता. पळयतात तुमी पूण सबस्क्रायब करात. हे भाशेन तुमकां आनी आमकां बऱ्याक पडटलें. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वप्रदाता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावे म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 95 F21 संवसारांत वचूंक जाय. आयकल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकान आनी बावरतान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां समाधान दवरया. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेन बेसांव पेकोवणी भुरग्यांक जल्मलेलीं आसात आनी तांकां कितलो प्रॉब्लम आसा, ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन तांचें आसा, ह्या सगळ्या जाणांक आमच्या मागण्यांत दवरया. त्या भायर तरणाटीं वाडलेलीं आनी जाणटेलीं तांकांय पेकोवणी कुडीची मोनाची आत्म्याची आनी हेरूय पेकोवणी तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हणून मागया. भुरगीं अभ्यास करूंक म्हणल्यार तूं फाटीं फुडें जातात, कठीण जाता, तांकां मदत मेळच्याक आनी फुडलो अभ्यास करूंक सोदतात तांकां एडमिशन मेळच्याक. जीं कोण आयज बर्थडे सेलेब्रेट करतात तांचे पासत देवान तांकां देणेनी भरची आनी तांकां बेसांव दिवचें. त्याच प्रमाणे जीं कोण काजाराचो दीस मनयतात वो आयज तांचें काजार आसा त्या सगळ्यां पासत आमी मागया. तांचें जिवीत जेजूचे थंय रावन एकामेकाचो मोग जेजू सवें करच्याक. जीं कोण प्रवास करतात तांचे पासत मागया. हेर गरजो तुमच्यो आसात त्यो मनांत दवरात आनी आतां हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोर जोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. नेमलेलो काळ भरलो आनी शुभ देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो हांचो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेंत बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा आनी सर्व दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francis Xaviera, Wodakura, Radis amcia mogan, Las Nolia, Besaungal Saiba, Desaramcia, सांभाळून आमकां गोपान तुज्या
बेसंगाल सायबा शारा गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपान तुज्या